A19, page 9. Misaci bet beto gyani geda git monda gayo kardivuya Kalvari beto brun borbis korda ek monan misan vato gevuya Misaci bet beto gyani geda git monda gayo kardivuya Kalvari beto brun borbis korda ek monan misan vato gevuya Kalvari bet noveando no sorda Krista monan ugras koruya Uno soro ibidin bodolta Krista med rajemas rokshivuya बाबाजी पुताजी पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्वर तुमचे सव्यांसो Tumche saviansu. आयची मिसाची भेट आमी बेरयतांव देवाक आर्गां दिवन देवाक दिन वाचून जोल दिसा निमतान क्लॅरन्स नोरोना हे आमच्या बाबा खातीर देवान ताचेर आपलो सुभ आशिर्वाद घालो कुडी आत्म्याची भलायकी ताका फावो करूंक मागतना दुसरें इंतेन्सांव आत्म्याक मिंगेल आनी कार्मीन फेर्नांदीस ही आमच्या भावां भयणां खातीर देवान तांची काकलत करून सासणेक विसव तांकां फावो करूंक तांचे खातीर मागुया त्याच बरोबर जोन दिसा निमतान आमी मागतांव बॅप्टिस्ट त्रिंदाद लिली डिसूजा काजराच्या वर्सा निमतान जेरोनिमो आनी एलिसा झवेदो केनेथ आनी शानिश्का डायस देवान तांचेर तांच्या लोकनीक जिविताचेर कुटुंबाचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोगसोने मागुया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो व्हडो अपराध ह्या पासत म्हज्यान सदांच संकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो Amen. प्रार्थुया जे कितें आमी मागूंक आयले हांव ती आमची मागणी आनी गोरसो ओगेपणान बापा मुखार धरुया कितें भशेन जाणी कोणी आपणा पासत मागूंक लायला जांकां मागतले म्हूण आमी सांगला तांची मागणी तांची गोरसो तांची इंतेन्सां ह्या वेळार मनांत हाडून ही मिसाचे भेटेंत बापाक उबारुया
देवान आमकां सगळ्यांक राखूंक सांबाळूंक सुरक्षीत दवरूंक हे पिडेंतली मेकळी करूंक मागुया. सुरपतवेदार देवा, जेजून नेमलोल्या थीर खोडपाचेर तुजी पवित्र सभा तुवें स्थापले. एमकोणाचे पोतवेक तिचेर जोईत व्हरूंक तूं कधीच दिनाय. तुरबागियोंतली हांव श्रेश्ठ गोवळ्याचे विणवणे तिका तूं तुज्या स्वतान घोट सांबाळ आनी संवसारांतल्या आडखोडी मदें तुजी शांती तिका निरंतरी भोगून दी. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. मास्क घाल नका. बागयोन पावलून तिताक बरयलोले चिटवेले वाचप. प्रितीच्या, तूं तुजे पालयेंत ओसोळ आनी दोंड. शास्त्रांक पुटवता तसली चाल शिकय. जाणटे दादले मर्यादेचे, मानसुगेचे, तोसवितेचे, तशेंच बावार्थान, मोगान आनी सोंसणिकायेन तीर दोंड जावचे. तेच परी जाणट्यो बायलो भोक्तिवंत जिविताच्यो जावच्यो. न्हय चाडयो सांगपी वो सोऱ्याक लबदल्यो. तांणी खूब बरें तें शिकोवचें. तांचे कडचें तरण्या बायलांनी आपआपल्या घोवाचो मोग करूंक आनी आपल्या भुरग्यांची आपुरबाय करूंक शिकचें. तशेंच तोसवितेच्यो, निर्मोळ जिविताच्यो मर्यादेच्यो, आपल्या घोरादाराच्यो दुलोप काळजाच्यो आनी आपआपल्या घोवांक कालत्यो जावंक ताणीन शिकचें. हे परी देवाच्या उतराक बेईमान जावचो ना. तरण्या दादल्यांक मर्यादेचे जावंक धीर उर्बा दिवन शिकय. लोकांक बरें करच्या वावरांत सगल्या वाटांनी तूं बरे देखीचो मनीस म्हूण दाखय. शिकयताय तेन्ना खरेपणान आनी मानसुगेन शिकय. तुजें उलोवप इतलें बरें आनी सारकें जावं दी की तातूंत कसलीच कोड सांपडची ना. तशें जाल्यार आमचेर कितेंच वायट उलोवंक जायना म्हूण पडोवन आमचे दुस्मान लोजेक सांपडटले. सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली. ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून मानसुगेन, प्रमाणीकपणान आनी भोक्तीन ह्या संवसारान जिवंक शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो बरवसो धरून म्हणजे आमच्या वर्त्या देवा आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पडोवन आमी आतां जिवंक जाय. आमकां सोर तरेच्या खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितोड केली. बऱ्यो करण्यो करूंक आशेता तसली. आपली कशा पोरजां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. देवाचें उतोरें. देवाचे उरखार.
आमचो जबाब जावं दी. बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. म्हणुया, बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सवें आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. जबाब: बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. बऱ्या मनशांचो जीव सर्वेस्पर राखता. तांकां शासनाचें दायज फावो जातलें. मनशांची पावलां सर्वेस्पर राखता आनी मोगान तांचे वाटेवयल्यो सगल्यो आडकोडी काडून उडयता. जबाब: बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. वायटाक फाट कर, बऱ्या कोरन्यांक लाग. शासनाक तोखता तसलें तुका तिकाण मेळटलें. देश जातलो बऱ्या मनशाचें दायज. थंय तीं तिकाण करतलीं शासनाच्या शासनाक. जबाब: बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जयसोर, सर्वेस्पराक जयसोर, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जयसोर. सुमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताजे ताय येतले. हांव सर्वेस्पराक जयसोर, सर्वेस्पराक जयसोर, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जयसोर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमान तुका सोमिया. जेजून म्हळें, तुमचे मदें असलो कोण मनीस आसत की नांगरून वो गोरवां चोरून परत घरा येतले आपल्या चाकराक, चल वेगीं आनी जेवणाक बस अशें म्हणटलो. हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खा पियेसोर पेंगटाक बांदून मेजाचें काम कर आनी मागीर खा पिये अशें म्हणचो ना गाय. आपणें सांगलोलीं कामां चाकरान केलीं देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय. तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलें केल्या उपरांत तुमी म्हणात, चालतीं बेश्टी चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावंडेनो, चालतीं बेश्टी चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तेंच आमी केलें. ही शिव वर्तमानांतलीं उतरां भावंडेनो आयच्या दिसाक नियाळूंक दोनी वाचपां आमकां आदार करतात. ह्या उतरांचेर नियाळ करूंक ही दोनी वाचपां आमकां स्फूर्ती आनी उत्तेजन दितात. चालती बेश्टी चाकरां खऱ्यांनीच आयचो जबाब आमकां उगडास करून म्हणटा, बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. जाल्यार बाबा फुडें कोण ती बरी मनशां, कोण ती चालती बेश्टी चाकरां जो आमी वावर करूंक जाय, काम करूंक जाय तेंच आमी करता. पयले वाचपान भाग्यवंत पावलो तिताक बरोवन बाबा फुडें हें स्पश्टपणी उगडास करता आनी आमच्या जण एकल्याच्या जिविताच्या भेसा प्रमाणे आमी कोण भाशेन वागचें, आमच्या जिविताच्या भेसा प्रमाणे कोण भाशेन आमच्यो कोरण्यो जावच्यो
त्या जिविताच्या बेसा प्रमाणे कोण म्हज्या जिविताची चाल जावची तें भगवंत पावलो तिताक बरोवन स्पश्टपणी सांगता. दादल्यांचें जिवीत कसलें जावचें, दादल्यांनी कोण परी आपल्या जिवितांत हें बरेंपण करचें, कोण परी भोक्तीपणान भोक्तिवंत तांचें जिवीत जावचें. बायलांचें जिवीत चाडयो करपाचें न्हय, बायलांचें जिवीत मोर्यादेचें जिवीत जावचें. तरणाट्यांचें तरणे पिरायेर पावलेल्यांचें जिवीत कसलें जावं, उत्तेजन दितलें, दुसऱ्यांक बरें करतलें हें जिवीत जावंक जाय म्हूण भगवंत पावलो उगडास करता. आनी बाबा म्हणटा हे पयले वाचपान नदर मारली जाल्यार आमच्या जिविताचो पावडो आसा, जिविताचो एक एक भेस आसा, त्या प्रमाणे आमी तो वावर बरे भाशेन करून बऱ्यो करण्या आमी आदारून आमी हेच सासणाचें दायज जोडून घेवंक पावूंक आमकां आज देवाच्या उतराचो उलो आमकां. जाल्यार बाबा म्हणटा आमी सदांच बरें आसा तें करूंक, सदांच आमचो सादो सुद्दां वावर आसा, चालतो वावर आसा तो आमी करूंक, ह्या वावरांतल्यान आमी देवाक महिमा दिवंक, देवाचे व्हडते मोहिमे खातीर वावरूंक आमकां आदार करूंक आनी त्या प्रमाणे हें सगळें आमी करून सादो सुद्दां वावर करून जबाबदारी आमी पाळून आख्खें आमचें जिवीत देवाच्या हातीन आमी करून आमी हें सासणाचें दायज तुवेन आनी हांवेन जोडून घेवंक पावूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां त्याच जेजूची कृपा बळ मागुया. भेटवणेच्या वेळार आमी गायन गावया देणी आमची C14 पान 30 आनी 4 C14 पेज 34. देणी आमची भेटोन हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनां तुगोर भिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा मुंडो आल्तार हाडटा, दाकाचो रोस समोर भिता, आमचे सुख दूख सोरबे डोयता, बांदून घे म्हूण विनोद करता. आमचो मुंडो ओदोलतलो, जेजूची कूड तो जातलो, आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचे काळजांतलो. म्हजे भवंडेनी म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मोगाड बापा, तुजें दुलोब मोकामोळ तुजे पवित्र सभेचेर पोरसोडून दी आनी तूंच तिचें जिवीत चलय. अशें आमचे गवडी तुका मानतात तसलें जावं आनी तुजो हीण सगळे कडेन वाडत सुदारत वचूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काली आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंतली हांव ह्या तुज्या पाप साहेबा ह्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरमोंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान, उंच सर्गेन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय, उंच सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सुसुकवेची आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपली आशीसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समीस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परीन जेवण जातोच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपली आशीसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेज घेयात आनी आदले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक गोराचे हें रगत पातकांचें बोगसण मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडसा करात Warto gut purgotuję. Jezu melo, Jezu dziwon zala, Jezu nofian yatolo. Bapa, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता नो जिविताचो उंडान सडोवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बाबा मुडींची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेलींची तशेंच आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर कुंवार मारये देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोनडूत भाग्योन लिया वर्तो आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगीता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमीन पवमडेनो बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा आनी खऱ्यांनीच घडटा ते भाशेन आमी जाता ते परी बरें करपाचो प्रयत्न केला आनी करीत आसा आनी हें करूंक देव आमकां थांबनासतना आपलो आदार दिता आपली कृपा फावो करता देखून देवाच्या आदारा खातीर देवाचे कृपे खातीर बरें जिवीत बऱ्यो करणी आमी आदारूंक आमकां देवाचो आदार सांगात मेळटा ह्या पासत देवा बापाचे उपकार हाटून जेजून शिकयलेले मागणे आर्गांच्या मनान बापाक उबारुया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां यो तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपठो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी
सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमची सोबी आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमन्याची मागणी. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. बाबा सर्गीच्या जेवणान तूं पोसताय ते तुजे पवित्र सभेक सदां तूं राख आनी चलय. शाण्यान आनी धिरादीक गवळ्या घाल तुजी सेवा करूंक तिका स्वतंत्रताय मेळूं आनी आपलो भावार्थ ती ओखोण सांबाळू. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. परफॉर्म उगडास करता. आज सांजे रुजाई साहेबिनीच्या ही नोवेना चालू आसात. आज ही नोवेनाची मांडावळ करूंक 5:30 वाजता तेर्स उपरांत मीस साल आनी कुमन्याव मांडावळ करूंक केवणे पोसरेभाट आनी नाकाळी. जाणट्यानो तुमी म्हजे गोवाय ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतले. दुसरे सुवातेर उगडास कोता फाल्यां थावन सकाळीं फाल्यां थावन पाद आग्नेल पिलार हाचे पुर्वेक नोवेना सुरू तयारी सुरू देखून फाल्यां थावन ही नोवेनाची मिसां पुरशीं वर्सां घडटाले ते भाशेन आमकां थंयसर वचूंक मेळना ना पूण ती लायव्ह दाखयतले. टीव्हीचेर ती आमकां पळोवंक मेळटले. आनी ह्याच निमतान फाल्यां थावन आमचे इगोर्जेन सांजे 7:30 वाजताचे मीस जाताले लायव्ह टॅलिकास्ट जाताले ते जावचें ना. कित्याक फाल्यां थावन पिलारचे मीस तुमकां पळोवंक मेळटलें. देखून लायव्ह पिलार कोंकणी भाशेन मीस सकाळीं 7 वाजता जातलें. पूण आमचे सदांचे भाशेन 7:30 मीस इगोर्जेन आसा तें 7:30 आसतलें. फकत ते आमकां टीव्हीचेर लायव्ह टॅलिकास्ट पळोवंक मेळचें ना. पूण ताचे सुवातेर पिलारचें सकाळीं 7 कोंकणींतल्यान मीस जाता ती आमकां पळोवंक मेळटलें. तातूंत आमकां लायव्ह वांटो घेवंक मेळटलो. देखून उगडास कोता 7:30 जी आमची भावां भयणां दर दिसाक फाटले 7 म्हयने तुमी 7:30 टीव्हीचेर GCTVचेर पळयताल्यात ते आमचे तालिगांवचे फिरगोजेची मिसां तुमकां पळोवंक टीव्हीचेर परब पाद आग्नेलाची परब जायसर 20 तारीख नोव्हेंबराचे जायसर ती आमकां पळोवंक मेळचें ना. ताचे उपरांत 21 थावन परतून आमी तें सुरू करतले.
ही मातशी सोत्राय दवरची आनी फाल्यां तावन भोक्तीपणान पाद आग्नेलाचे नोवेनांनी तुमी 7 वरांचेर तेंच CCTV लायव्ह तुमी पळोवचे वांटो घेवचो. त्याच बरोबर सांजे 6:30 वाजता इंग्लीश पिलार इंग्लीश भाशेन नोवेनाचें मीस जातलें तें बी CCTVचेर तुमकां लायव्ह पळोवंक मेळटलें. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सगळ्यांचो तुमचे सगळ्यांचो सर्वपत्वीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार बाबा उगडास कोता आनी संदी घेता आनी जाले सुमार फाटले 7 म्हयने मार्चाचे 21 थावन ते आज पर्यंत दिसपटी आमकां हे मीस टीव्हीचेर लायव्ह टेलिकास्ट करूंक आमचो भाव मॅथ्यू लॉपेस CCTV हाच्या माध्यमांतल्यान ताचो ओनर तो तातूंतल्यान ताणें आमकां दिसपटी पावस वत गीम थंडी सगळें आसून पासून फेथफुली 7:30 आमकां ताणें ह्या मिसांत भोक्तीपणान वांटो घेवंक आदार दिला. भावार्थ आमचो जिवो दवरूंक ताणें आमकां आदार केला. देखून पादवीगराच्या नांवान म्हज्या नांवान तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान उदी करून मॅथ्यू लॉपेस ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान ताच्या बऱ्या वावराचेर आपलो सुपा आशिर्वाद घालूंक बऱ्या वावराचो इनाम बऱ्या वावराची मजुरी ताका फावो जावंक. थँक्यू मॅथ्यू. गॉड ब्लेस यू. भावार्थाचे दोळे D5 पान 49 D5 पेज 49. भावार्थाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका बघून आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू. दिसा दोवो बुडो दिसा तांबडो सोरो शोधाव जेजूची ताचे जिवे रोगो. दिसा दोवो बुडो दिसा तांबडो सोरो शोधाव जेजूची ताचे जिवे रोगो. भावार्थाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू. दिसता सादी मुच्या जाणटी आनी नेटी ओगतांव जेजूची तिचे जिवे जाले. दिसता सादी मुच्या जाणटी आनी नेटी ओगतांव जेजूची तिचे जिवे जाले. भावार्थाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय